पुनर्जीवन क्रिस्त तें मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या भयणीची वेल्शाची निर्जीव कूड हांगासर आसा. जिणेन कांय एक नवो अध्याय सुरू करची प्राय. कांय कामाक लागून नवें साधन करची प्राय. पूण आज आमच्या भयणीक मरणान ग्रासिला. दुसरेच एक सोपान ताच्या जिणेंत जारी जाला. दुसऱ्याच एका दिसाचो अध्याय तेच्या जिणेंत प्रारंभ जाला. एक नवोसो वावर प्रारंभ जाला म्हणून भावार्थाच्या दृश्टेन आमी संगीत वळखून घेवयेत. तरी हो आघात स्वीकार करूंक आनी अकालीक मरणाक आमी स्वीकार करूंक प्रत्येक रितीन कुटुंबाच्या सद्याक आवय बापायक आनी आमकां सर्वांक मोडयेक पंतावन कशें आयच्या दिसा दिसता. आमच्या सबार जाणांच्या मतींत एक सवाल आसा, हे कित्याक अशें घडलें, अशें जावंक नसो आसलें, देवान कित्याक अशें करूंक सोडलें, ह्या वेल्शाक ह्या प्रायेर कित्याक अशें घडलें, असलीं सवालां म्हज्या मतीन, तुमच्या मतीन, सबारांच्या मतींत आयच्या दिसा आसा. पूण ह्या सवालांक हांव जावं तुमी जावं कोणीय जाप दिवंक सगना. ही सगळीं सवालां आमच्या जिणेंत सवालां जावनूच उरतात. तरी ह्या दुखीच्या वेळार, आमच्या ह्या कश्टांच्या वेळार प्रत्येक रितीन कुटुंबाच्या सद्यांक कांय देवाच्या उतरान इल्लें प्रेरण दिवयेत सोडल्यार आनी देवाची खुशी आसा तशें स्वीकार करूं आनी कांय थोडी बुसावण दिवंक आनी आमचो भरवसो जिणेंत घट करूंक देवाचें उतर मात्र आमकां साध्य आसा. 1975 इसवेन ॲशर वा आर्थर ॲश अमेरिकाचो टेनीस प्लेयर, ताणें एक व्हडलो एक धाकलो रचलो संवसारान. पयले फावटी निग्रो व्यक्ती संवसारार टेनीस ट्रॉफी ताणें जिखली. पूण 1983 इसवेन 1983 इसवेंत ताका एक बायपास सर्जरी जाली. आनी बायपास सर्जरी दिता आसतना रगत दिल्लें सोडणें जावन एड्साची पिडा ताका लागली. 1982 इसवे म्हणसर ताणें कोणाकच ताच्या पिडे विशयन सांगलें ना. पूण ह्या विशयन ताका सांगच इस्स पडलें आनी सगळ्या संवसाराक ताणें परगटून सांगलें, हांव एक पिडेस्त जाला. आनी ह्या संदर्भार एकल्यान ताका सवाल केल्लेशें आसा, ह्या मारेकार पिडेक देवान तुका कित्याक मिसीचें पडलें. आनी ह्या संदर्भार आर्थर ॲशन दिल्ली साप अशें आसा, 50 मिलियन भुरगीं टेनीस खेळूंक सुरू करतात, तातूंत 5 मिलियन भुरगीं मात्र टेनीस शिकतात. 5 लाख कांय बरें 5 लाख भुरगीं कांय बरे खेळगडे जातात. ह्या 5 लाखां पैकी 4 जण मात्र सेमी फायनलाक पावतात, 2 जण फायनल खेळटात आनी एकलो मात्र ट्रॉफी जिखता. 1970 इसवेंत ही ट्रॉफी म्हज्या हातांत मेळटा आसतना आनी हांव जिखतना देवाक हांवें विचारूंक ना, म्हाका कित्याक तुवें ही ट्रॉफी विसोवंक विसलें, वा म्हाका कित्याक ह्या खेळांत तुवें जीख दिली, हांवें विचारूंक ना. तर आज ही पिडा म्हाका येता आसतना हांवें कशें विचारचें? देवाची खुशी जावं, देवान दिल्लें हांव खुशेन स्वीकार करता आनी सगळ्या उतरांनी तसो भरवसो आज ताणें घट केलो. आज इतलेंच आमी संगीत वेल्शाक जिवीत दितना कित्याक दिलें म्हणून कोणेय आमी विचारूंक ना. आमकां वरतो संतोश जाल्लो. आमच्या फिरगस कुटुंबाक आनी कुटुंबाक एक देणें जावन ताका आमी स्वीकार केल्लें. आज
मरण ताच्या जिणी येत्याच आसना आमकां विसारूंक जायना. देवा तुवें कित्याक कशें केलें ती देवाची कशी आमी खालतीमान मात्र घालयेत. मगण भाव भयणीनो, ह्या नव्या वर्सा ह्या भयणीचे मरण आमी नियाळ करता आसतना ह्या नव्या वर्सा आमच्या फिरगसींत पयलें मरण परते दिसा एका धर्मीक भयणीचें मरण जालें. पूण आमच्या फिरगसकारां पैकी विल्शाचें ह्या वर्सा पयलें मरण. एक नियाळ म्हज्या मती कशें येता, सप्टेंबर म्हयन्यांत मरयेक आमी फुलां अर्पिताव आनी ह्या बशेन भरून फुलां आमी हाडटाव. अकरेक त्या बशेंतलें बरें एक फूल विंचून मरयेक आमी समर्पिताव आनी उरलीं फुलां परत भायर आमी अर्पिताव. हांव चिंता ह्या नव्या वर्सा देवाक विल्शा एक सोबीत फूल जावन विंचून आयले आनी सबार फुलां पैकी विल्शाक विंचून काडलें आनी सर्गींच्या रासांत ताणें दवरलें. इतलें म्हणून मात्र आमी सांगयेत तें देवाक दिसलें सोबीत फूल देखून सर्गींच्या रासांत ताका देवान उखलून व्हेलें. सनवायचो ग्रंथ आमी नियाळ करता आसतना त्या सनवायच्या ग्रंथांतली उतरां भोव वापरपाची आसा. देवाक तो मानवालो देखून देवान ताचो मोग केलो आनी ताका वयर बांदलेलो. विल्शा देवाक मानवालें, देवान ताचो मोग केलो देखून आयच्या दिसा देवान ताका बांदलेलो म्हणून मात्र आमी सांगयेत. सनवायच्या ग्रंथांत आज वाचले आनी की थोडी उतरां भोव वापरपाची. मनीस तरणाट्या प्रायेर मरण पावता आसतना थंयसर नियाळ करूंक सहज जाली. अशें सांगलां, प्रामाणीक मनीस आपलो खाळ भरचे आदींच मरत जाल्यारय ताका विशेव मेळटलो. जिवीत अवकाचेर, प्रायेचेर वा वर्सांचेर अवलंबून ना, बगार निष्कळंक जिवीतच मातारी प्राय. खोटेपणान ताची मौत विरार करिना जावंक, कपटपणान ताच्या आत्म्याक भुलयना जावंक देवान ताका काडून गेलो. मग भाव भयणीनो, ही उतरां विल्शाच्या जिणयेक वापरबायेन ताळ पडटात म्हणून हांव चिंता. ल्हानपणारूच विल्शाक सबार भलायकेचे समस्या आसले आनी जायत्या समस्यांनी ताचें जिवीत ताणें फूड केलें. पूण नव्या वर्सा दिसाच्या 8 वरांच्या मिसाक ते हांगासर आयले. मिस जाल्ल्या उपरांत म्हाका मेळ्ळें साक्रेशीन. मिश्कर म्हणाले, फादर म्हणजे पासत मागा. हांवें ताका सांगलें, विल्शा तूं बारी अस्कत दिसताय. वय फादर म्हज्या भलायके पासत मागा म्हणून ताणें त्या दिसा म्हजे लागीं सांगलें, म्हाका उडास आसा. पूण ते दीस जावन फकत 7 दिसांनी ताची भलायकी बिगडाली आनी कालच्या दिसा ताणें आपणाचो जीव सर्वेस्पराच्या हातांत ताणें ओपून दिलो. भोवशा ही सणवायेच्या ग्रंथांतली उतरां ताच्या जिणयेक थाळ पडटात. जायते कस ताका सोसूंक मेळ्ळे आनी ह्या पिडे वरवीं ताच्या मतींत एक सवाल आसलें, कोणा म्हजो फुडार कितें जातलो. म्हज्या फुडारा दिवशी आमी कितें करयेत. परवाता बरी सवाल ताच्या मतींत सदांच घुंवताले आसूंक पुरो. आनी एका रितीन आर्थीक परिस्थिती कुटुंबाची ती तांकां दसताली. भोवशा विल्शाच्या जिणयेंत देवान अशें चिंतलें आसूंक पुरो, ह्या सर्व समस्या मदें तुजी मौत विरार जायना शाव. तुज्या ह्या भलायकी आनीक संवसारीक कश्टांच्या पंतावनामध्ये तुजो आत्मो चंचल जायना शाव. देखून तुका हांव शबीत जाग्याक आपोवन व्हरता. भोवशा ही उतरां हांव चिंता विल्शाच्या जिणयेंत आसत जाल्यान देखून हे सर्व संवसारीक कश्टां मदें राटावळी मदें देवान ताका वयर बांदलेलो. कित्याक ते देवाक मानवालें, देवान ताचो मोग केलो. सणवायच्या ग्रंथाच्या क्रेक अशें आमकां बरयलां, लोकांनी हें सगळें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. मग भाव भयणीनो, आमी आज हें सगळें घडीत आनी एका कुशींत हांव पळयता.
आमी कितलें पळयल्यार कितलें नियाळ केलें जाल्यार आमकां समजूंक बारीक आसता. तेंच हांवें सांगलें आज हें सगळें घडीत पर्वता बरी आमच्या मुखार आसा, समजूंक बारीक आसता. तरी देवाची कशी आज आमी कंठीसावन स्विकार करूंक आसा. देखून मगाण भाव भयणीनो, हाच्या सवालाक कित्याक कशें घडलें सैती साप पवित्र पुस्तकाचे चिडयेन आनीक आर्थर ॲश हो टेनीस प्लेयर आमकां कंठीसावन दिता. जर तर जिवीत आमी विसरनासतना देणें जावन देवान आमकां दिला, मरणी आमच्या जिणयेंत खंयच्याय घडयेंत येवंक साध्य आसा, ते आमी स्विकार करूंक मात्र तयार आसूंक जाय. आयच्या वांचलाच्या उतरांनी जेसू ह्या आमच्या भयणीक बसोवन दी म्हणून आमी मागुया. नाइन शहरांतली एकलोच पूत, एकलीच आवय आनी आश विजय आनीक लिडियाबाई एकलेच सोदू. आज ह्या मरणाच्या रितीन आमी वांटून घेता. जेजूय हें सगळें घडीत पळोवन आसा. सर्गींच्या त्या दारवाट्या कडेन वेलशाक जेजू राखून आसा. आनी ह्या संदर्भार आवय बापाय कितलें सजो सांगता, रडा नाकात, तुमचें तूं जिवंत आसा. आज त्या तरणाट्याक सांगली उतरां, उठ तरणाट्या उठ. ह्या भयणीक तीच उतरां फिरगस कुटुंब जावं आमी तुमच्या संगत आसाव, मागण्याचो आदार आमी बसयता. देवान 20 आनी 8 वर्सां एकदां जावं वेलशाक आमच्या कुटुंबांत फोव केला. त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. आज कुशीन देवाच्या हातांत तिका समर्पण दिवया आनी आमच्या जिणयेंत पुनर्जिवंतपणाचो गर्वसो आमी घट करया. आमकांय एक दीस वेलशा बरीच सर्गींच्या राशाक बसोवंक आसा, मरणांत आमकांय भागीदार जावंक आसा. तेतून म्हणसर आमची जिणी खरेपणी जियोंक, एक दीस सर्गींच्या रासांत जियोंक देव आमकां फोव करूं दी म्हणून मौनपणी आमी मागया. आमेन.